हांव हेमा आणि तुमी पळयतात बियॉन्ड द स्पॉटलायट. तर आयज आमच्या वांगडा असो एक आमी कपल्स म्हणून येना बट वी वील कॉल देम एज बेस्ट फ्रेंड्स जेंचे कंटेंट आमी जेंकां खूब रिलेट करूं शकता इन आर डे टू डे लायफ. सो मे बी तुमी गॅस केला आसतलें की आमच्या वांगडा कोण आसा. तर आयज आमच्या वांगडा आसा रोशनी आनी प्रथमेश जेंकां तुमी सगळीं जाणां मार जाय तुका म्हणून वळखता. सो आय वेलकम यू ऑल लायक बोथ ऑफ देम मेनली. सो एक मार जाय तुका हो खंयच्यानय तो टर्म लायक कित्याक तुमी स्टार्ट केलो की बाबा करियर आनी स्पेशली लायक रिलेशनशीप कॉन्टेंट बिकॉज आमी पळयलां की स्टार्टिंगच्यान तुमी अशें रिलेशनशीप लायक मे बी पीपल यूज टू गेट हेंचें कितें तरी चल्ला बट वॉट इज द मेन पॉयंट बिहायंड दॅट. तशें मेन पॉयंट काय ना लायक एक्चुअली आय वॉन्टेड टू स्टार्ट लायक म्हाका एक इन्फ्लुएन्सर जावपाक जाय आशिल्लें बट देन इट डीड नॉट वर्क. मागीर आय मेट दीस गाय ओके ऑनलायन सो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन आय टोल्ड हिम की आमी मातशें कितें आमचें कितें हें स्टार्ट करया एंड ऑल बीन आय टोल्ड हिम लायक आयडिया सांगले ताका अशें अशें करया म्हणून फनी बीन करया म्हणून सो दॅट मातशें ड्रामाय आसपा जाय रोस्टूय आसपा जाय मातशें लव सिन्सूय आसपाक जाय. सो देन आय टोल्ड मागीर आमी अशें वी वर गोईंग थ्रू द युजर नेम आनी आय टेल यू इन शॉर्ट ओके दिस इज वेरी लॉंग स्टोरी बट हांव तुका शॉर्ट सांगलें. सो एणे म्हाका कितें तरी म्हणलें आनी हांवें म्हणलें लायक हांव सारकें फ्रस्ट्रेट जालें. हांवें मार जालें रे आतां कसलीं फकाणां करता सिरियस आणि आय वॉज लायक हें म्हाका सांगलें ओके म्हणलें तूं हें मेळना न्हू म्हटलें आमी दोगांय कितें तरी करया म्हणून. सो हेणें सांगलें आमी अशें आमी कितें सांगलें हांव विडियो आनी म्हणलें एक्टींग बीन करपाची ना म्हणलें म्हाजें ना हांव जाल्यार इतलो बॉयज आर मोस्टली शाय ते बॉयज आर मोस्टली मिनींग शाय आसता बट देन आय डोंट नो एका कशें हितून हाडला या बट देन तो कन्विन्स जालो ताका सांगलें बिकॉज जेन्ना आमी फर्स्ट विडियो घातले तेन्ना इट वॉज लायक वी नॉट एक्सपेक्ट की हो विडियो बरो वयतलो म्हणून इतको सारको सपोर्ट आनी या सो देन आय सेड मार जाय तुका रे देन दॅट ओनली सेड हें सुद्दां धरया म्हणून ना बिकॉज इट्स युनीक ऑल्सो एंड नो वन हॅव यूज दीस नेम ऑल्सो. तुमी जेन्ना फर्स्ट फिल्म स्टार्ट केलें पळय शूट करपाक लायक कितें चिंतून तुमी स्टार्ट केलें की बाबा अशें रँडम शूट केलो काय लायक स्क्रिप्टींग केली की बाबा अशें करया ऑर वॉटेवर. आय गेस आमी जेन्ना फर्स्ट स्टार्टींग विडियो घातलो तेन्ना इट वॉज लायक फर्स्ट आतां डायरेक्ट केल्लें इट वॉज खंयचो शिलो तो श्रावणाचो इट वॉज तेन्ना तो श्रावण म्हयनो चलतालो श्रावण म्हयनो चलतालो या आनी सो ह्या म्हणटालो श्रावण म्हयनो चलता आपल्या चिकन आपल्या नाका सगळ्या तरी नाका मातसो धांवली आनी तेजे तरी रिलेटेड आमी अशें हें केलें बिकॉज एनीवेज सगळे सो इट वॉज लायक रँडमली Randomly. पोस्ट केले आनी लायक वेन यू स्टार्टेड नो लायक मेन म्हणजे म्हाका पेरंट्साचो कन्सर्न जाय की वॉट एवर यू आर पोस्टींग बिकॉज रिलेटिव्स आसता फ्रेंड्स आसता लायक ते लिटरली जज यू आनी मागीर तो तुमच्या पेरंट्सच्या कानाक पडटा की बाबा सी म्हणजे भुरगीं कितें करता बिकॉज पेरंट्स शूड हॅव दॅट क्लियर मायंडसेट की बाबा आपल्याक खबर आहा आपले भुरगे कितें करताले. सो तुज्या घरान लायक तुज्या बोथ ऑफ देम लायक घरा कडेन कितें रिएक्शन आसतली लायक तुमी फेमस जावपा लागली की लोक तुमकां सामकें वळखपाक सांगला नासतलें की बाबा तुमची भुरगीं रील्स करता कितें काय म्हणून. सो हाव वॉज देयर रिएक्शन. माय मॉम सपोर्टेड मी डे वन सो आय टोल्ड हर की हांव अशें अशें करतलें मागीर डॅडी मातसो लायक वॉज लायक स्टेप बॅक बिकॉज तो म्हणटालो की हें तूं घालता आनी सारकें घाल नाका जाल्यार बिकॉज आय रिमुवींग वीथ नेम वॉट पीपल थिंक लायक ते कितें कानार पडटा न्हू एक तुगे चूल ते कोणा चेड्या वांगडा रील करता कोण ती दोगां एंड एवरीथींग बट देन इवेंच्युअली जेन्ना आमचो फेम मेळ्ळो आमचो प्लॅटफॉर्म स्ट्रॉंग जालो देन माय फादर ऑल्सो लायक सपोर्टेड मी देन ही केम टू नो लायक हाव आय एम हांवें जेन्ना म्हागे मम्मान फर्स्ट टायम विडियो केलो तेन्ना ती म्हाका विचारपाक लागली गे कितें करतलें म्हणलें अशें म्हणलें चालू केलो म्हणून सांगलें स्टार्टींग आतां जा बाबा म्हणलें खंयची तरी कितें तरी एक एक्टिविटी तूं बाबा फोकस्ड आहा म्हटल्यार तुका करपाक जाय तें नाजाल्यार आपूण सो टील देन तुजो कॉलेज चलता दिसता हय शिकत जाली आनी तूं आय थिंक यू आर मायन इज लास्ट इयर आतां या सो आय विल बी ग्रॅज्युएट नाव बट अशी ओके आशिल्ली काय अशें चड ओके आशिल्ली म्हणल्यार स्टार्टिंग मातशी हें जाताली ती कितें करता आसता तूं हुस्को आसता न्हू सो मागीर तिका मागीर आमगेले गांवचे लोकांनी बीन सांगलें काय चड बरो हें करता मरे म्हटल्यार विडियो काडटा तुय बीन एक्टींग ती अशी जाता मागीर म्हाका सांगता बाबा आपल्या
आयलो अशें लागले डायलॉग घेऊन प्रेज करतात Yeah. करेक्ट आणि इवन डॅडी सुद्दां डॅडी कितें आसता म्हणजे बॉयजांनी तितलो ओपन ओपन आसता आनी आसता. आमकां मातशें सांगता येता न्हू बट ही वॉज हॅपी लायक मम्माक बी सांगता लायक म्हणटा हांगा फोंड्या गेल्ले म्हणटा म्हणजे शॉपान तोय फ्रेंडांनी सांगता बरें हें करता सारको तुजी फ्रेंड तोय हें म्हणल्यार नाटक बीन नाटक करता करता. ते सिंग So they were like happy. Yeah. But then how your friends thought like फ्रेंड दाखव म्हणल्यार चड काल आसता ती फ्रेंड्सां कितें तरी चल्लां काय हेंचें कितें करताली. I told my friends तशें कांय ना and they also know. But they also support. But कशें आसता like if my friends are also there like we have that in our mind तरी बाबा आसा तरी हांव कितें तें खबर ना म्हणल्यार अशें घेवन की तुका केन्ना फाटीं उरपाक ट्राय करूं ना तेंच्यांनी नाका करूं लायक ना. रोस्ट यू ऑर समथींग लायक दॅट. No, तशें मा- कोणें फ्रेंडान करूं ना. They like supported us. ते गेल्ले स्टार्टअप केल्ले पळय आनी तेंच्यांनी व्हिडिओ पळयताय आरे तूं कितें तूं म्हणटाले हितूनूय गेलो म्हणपाक लागले म्हणल्यार कितें करता तूं सांगलें तेंकां अशें बरें तूं स्टार्ट केलें न्हू तुगे बरें हें आसा बरो फ्लो वयता बरें गिव अप करना म्हणटा इवन म्हाजे फ्रेंड्स भायले आसा न्हू तेय रिसंटली येयल्ले सो आमी न्यू इयर पार्टीक बीन अशें गेल्ले न्हू आमी इश्टा पार्टीक सो तेन्ना लायक अशे लोक बीन येताले तुका आवडटा. फोटो काडटाले हें करताले सो ते म्हणटाले तूं जिकोल रे म्हणटाले जिकलो So tell me now like मी ते व्हिडिओज करता पळय सो ती कन्सिस्टन्सी तुमी कशी दवरता सपोजींग इफ म्हाका फुडें स्टार्ट करपाक जाय आनी कोणाकूय स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार हाव डू वी कीप दॅट कन्सिस्टन्सी लायक यू नो तूं तुजे सोशल मिडियाचो बेज आसा पळय तो ग्रो करपाक लायक वॉट युअर थिंक. So like आता तुम्ही पोस्ट करता इन वीकान यू हॅव टू पोस्ट लायक 3 videos स्टोरी अपडेट रावपाक जाय देन देर इज वन चॅनल ऑर समथींग वे यू टॉक विथ मिनींग आता ते ऑप्शन येयला पळय चॅनल पॉडकास्ट इंस्टाचे वे यू चॅट विथ yeah, युअर yeah. फॉलोवर्स एंड देर ऑल्सो यू हॅव टू टेल लायक तुजे डेली बेसिस लायक अशे बारीक बारीक व्हिडिओ यू कॅन पुट या And one more thing, like first time when you start करतले, it's not like everyone is perfect and everyone will give you positive comments. No, there will be some negative comments, negative खूप येतले, but then we shouldn't like give up on that. कित्याक चडशे लोक कितें करता नेगेटिव्ह एरियान गिव अप करता दे डोंट लायक पोस्ट मोर फर्दर बट तशें आसपाक म्हाका शकता. जालें स्टार्टींग म्हटल्यार आमी तो एक लायक म्हटलें लोकांनी की चपरी कपल या छोकरी कपल्स इन टाउन आनी हांव येवन हेका सांगता सांगलें म्हण तुका नाका म्हणून सांगलें म्हण तुका पयलें म्हण लोक अशेंच म्हणटा मागीर तेका मातशें मोटिवेट Then I told him, people will troll you. It's not like people will praise you every time. There are many people who will troll you. And I actually ki these people only there for 2 months, then their videos will be gone. But then I told him, see, you don't see that negative comments and you don't delete those negative comments. Shut sir, asuni. पळय अजूनही मागीर तेच नेगेटिव्ह कमेंट्स आसा पळय ते आमी पॉझिटिव्ह करतात सो आय टोल्ड हिम कांय जायना करी आमी करीत रावया देन लेटर वील सी कितें जाता तें जाता. बट देन आतां तूं अशें म्हणलें तूं कॉलेजीक आसलें सो हाव युअर मॅनेज I used to- Honestly, I will tell, I used to bunk colleges. For shoots, I don't know teachers will see my podcast, but I'll say for shoots I have to bunk. And any option now. ती तिकीट रावताना एक मेरे राव तरी But then तुका अशें गो लायक स्क्रिप्टींग बीन तुमी केन्ना करताली लायक वांगडा बसून की तूं स्क्रिप्ट बरयताले देन यू हॅज टू वर्क आउट. स्टार्टींग आमी स्क्रिप्ट बरयनाशिल्ले बिकॉज सी आतां आमचे फ्रेंड्सान रिलेशनशिपान आसा वी सी नाव तेंचे कशे चलता सो इन दॅट and we used to talk अरे हेके अशें जालें तेगे तशें जालें and this guy said अरे content career not in serious but in something like comedy will do like these people also should feel like फॉलोअर्स कोणी असं ते सांगता त्याची गर्लफ्रेंड अशी अशी अटॅक करतो मेरे साहेब ते जर हाडला तुमचे व्हिडिओ बरेचदा रिलेटेबल असतात अशें कर म्हणटा एक something comedy शेकर अशें something म्हणटात आणि एक एक टायम आमकां अशें काय तसलें बीन येना जाल्यार इंस्टाचेर बीन आसता न्ही सो ते मातशें पळयता Yeah, we scroll मराठी and then- हिंदी बी आसता न्हू ते करता मातशें कितें मध्ये कितें मिक्सअप केलें घातलं पण because every time you cannot think and sit Yeah, and yeah. totally फोडपाचें जाता बिकॉज script रियल बरोवपाक. लायफ स्टोरीज लायक तूं स्क्रिप्ट करूं शकना तुका ते खूब सुंदर तेन्ना तूं रिलेटेबल Yeah. दिसता इफ तूं स्क्रिप्ट करून जाल्यार इट्स लायक यू नो स्क्रिप्टेड कशें तें That's all. बट देन लायक अशें गो की तुका चड म्हणजे कोलॅब जाता फॉर दॅट यू हॅव टू स्क्रिप्ट
लायक तुका म्हणजे तिका दिवचे पडटा नो आमी जेन्ना आमकां प्रमोशन्स फ्रॉम ब्रँड्स येता जाल्यार सम ब्रँड्स आसता तांकां स्क्रिप्ट जाय पडटा बट सम ब्रँड्स लायक दे डोंट वॉन्ट स्क्रिप्ट दे जस्ट नीड लायक अशें तोंडान सांगल्यार चलता लायक अशें अशें आसा आमचें कॉन्सेप्ट वी आर डुईंग बट सम पॉइंट्स एक ब्रँड्स सांगता Yeah. बट हाऊ डज दॅट वर्क लायक फ्रॉम स्टार्टिंग टू लायक फायनल प्रोजेक्ट लायक स्टार्टींग आमकां वी डोंट गो टू अप्रोच ब्रँड्स दे ओनली कम फर्स्ट आमी एक अप्रोच केल्ली बिकॉज इट वॉज अ स्टार्ट सो दॅट वॉज अ बाटर कोलॅबोरेशन फर्स्ट बट देन लेटर जशें आमचो बेज वाडलो देन ब्रँड्स ओनली स्टार्टेड अप्रोचिंग सो वी टॉक देन ते आमकां म्हणटा लायक तुमी कितें दिवपाक शकता रील स्टोरी वी से रील स्टोरी एवरीथींग एंड ऑल देन वी टॉक अबाउट चार्जीस एंड एवरीथींग देन वी टेल देम लायक वॉट यू नीड डिटेल्स म्हणजे तुमकां कितें डिटेल्स जाय अबाउट युअर ब्रँड टू बी पूट इन आर व्हिडिओ सो बेसीस ऑन दॅट आमी स्टार्टींग असो फनी दवरता सो दॅट पीपल मातसो एंगेज जावपाक and then we add that whatever that brand is so that's all so we tell the brands asha points like this things will add in the video बट ते लायक अशें जाता सामकें अप्रूव जाता काय टायम लागता एक एक approve जाता एक एक approve जाता but एक एक like what they need more details to be added आणि एडिटिंग जेन्ना आमी करून दिता तेन्ना एक मातसो चॅलेंजींग आसता लायक सम ब्रँड्स लायक दे लायक approved for one go but एक ब्रँड असं ना चेंज हें कर ऑडिओ बनना तो चेंज कर and editing I do so I know that and he does सांगू something. सांगता? हय फकत जालें? डायलॉग केलं एडिट बिकॉज ते म्हाका एडिट करपाक दिना सो तुमी शूट करतना दोगांच शूट करता की तुमचे फ्रेंड्स कोण आसा लायक स्टँड Stand. ट्रायपॉड Yeah. ट्रायपॉड यूज करता आनी मागीर वायल शूटिंग अशें तुमी चिंतता आतां म्हणजे डायलॉग चड कोण विसरता लायक शूट करतना हें करतना एनी सिनारियो यू हॅव ऑफ इट्स लायक हांव चड एक टायम विसरता की ते एक टायम ते चडूच कॉम्प्लिकेटेड हांव वर्ड्स तेका आसता मातशी चडूच कॉम्प्लिकेटेड म्हणल्यार अशें हें सांगता वर्ड सांगता पूण ते ना न्हू लायक आपले एसेंट दुसरो आसा आनी ऑब्वियसली जे हांव सांगता ते तेज्यान जावपाक न्हू म्हणपाक ऑल्सो लायक यू हॅव सीन लायक तुज्या मम्मा बरोबर व्हिडिओ दॅट आर लायक टू फनी हांव म्हणजे ती रीड तिका आवडटा आसता तिका पयलीं आमचे आवडटाले बट देन आय वॉन्टेड टू ब्रिंग हर इन द व्हिडिओ ती म्हणटाली हांव येना ब्ला 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 देन आय टोल्ड ही यो गेल अशें कांय ना लस्ट कित्याक शी बी लायक वॉट माय मिनींग रिलेटिव्स वील टेल एंड ऑल दे डोंट गेट स्कॅर्ड म्हणून सांगितलें हांव आसनी ताका कन्विन्स केलें मागीर कशें कशें देन शी ऑल्सो स्टार्टेड डुईंग व्हिडिओ नाव शी इज टेलिंग मी टेक युअर डॅड माय डॅड वॉन्ट कम इन द व्हिडिओ सो तू एकटेच नो माझी धाकटी भयण भयण आसा. आसा बट देन लायक ती कशी रेडी जाली तुवें तिका जाय जाल्यार सांगलें की बाबा यो तूं आपूण करया आमी करया ना मातशें पापड वेलना पडा अशें आसता बसका बीन लायली ती काय बरें बट ती आतां हॅपी जाता बिकॉज तिका आतां हे लोक वळखता तें तूं रोशनेली मम्मी ते व्हिडिओ करतली बीन तशें नाव शी डज लायक दॅट पळया इन्क्लुडींग मी ऑल्सो की वेन आय स्टार्टेड वॉचिंग युअर व्हिडिओज बिकॉज आय लव युअर व्हिडिओ आनी हांव एक फॉलोवर तुमची सो यू नो आय शूड थिंक यू बाबा हांवें फटींग उलयता दीज गायज आर कपल्स फॉर श्योर बट दे आर लायक हायडींग सो वूड यू लायक टू क्लॅरिफाय ऑन दॅट बिकॉज वी हॅव सीन लायक बाकीचे जे कोण आसा पळय क्रिएटर्स दे आर कपल्स बट दे ऑल्सो क्रिएट द सेम कॉन्टेंट एज यू गायज बट यू गायज आर बेस्ट फ्रेंड्स सो ते कशें कितें Yeah, see, for now we are best friends, more than best friends. But आम्ही ते रिलेशनशिपा फेजान अजून येवना बिकॉज आमचे कशें आसा वी वॉन्ट लायक फोकस्ड ऑन आवर कॉन्टेंट क्रिएशन एंड ऑल्सो आवर बिझनस हय बिकॉज न्यू न्यू शिकता वयर सरता आनी इट्स लायक आतां रिलेशनशिपान येयले समज आनी लायक कितें जालें दीस मार जाय तुका कोण दिले कित ना कित जातलें बिकॉज यू सो नो रेस्ट ऑफ द इन्फ्लुएन्सर जे तेमी येता वांगडा बट देन ब्रेक जाता तेंचोय पेज गेलो फेम गेलो एवरीथींग गेलें न्ही सो इट्स लायक आमी थिंगा स्टॉप फूल स्टॉप दवरला फॉर नाव लेट इन फ्युचर कितें जाता तें पळया वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स रिगार्डिंग दी सोशल मिडिया मार जाय regarding Maharashtra, we have started our business, but that we have to bring it now more in market, more in social media. आता सध्या pause दवरला because I told him आता माझे एक्झाम चालू आशिल्ले लास्ट इयर म्हणटकीर प्रोजेक्ट्स आनी सर म्हज्यान जावपाना म्हणून हे हँडल करपाक आउटसायड दी सोशल मिडिया कॉन्टेंट घालपाक जाय गोय टू वर्क विथ ब्रँड्स प्लस बिझनस आर बिझनस वॉज आर टी शर्ट कस्टमाइज टी शर्ट्स सो आय सेड टोपेश एक ब्रेक दवरया आफ्टर माय एक्झाम्स आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन वी कॅन स्टार्ट अगेन सो दिस आर लायक opportunities. But then you guys are ready for collab and all that now. Yeah.
brother. तुला कितले म्हणटा? Some YouTube will come. 15. 15 पुरो न्हू चड लेंथी जाल्यार Yeah, no one sees या them. अगो आमी फॉर पुशू ऑल्सो न्हू लायक बेगीनूच चालू न्हू पुशूचो सुद्दां आमचो 17 मिनिट्स अशें तो बरो गेलो गो सो या म्हाका असं खूप पयसल्यान येयल्यार दिसता न्हू यू आर फ्रॉम I am from, you know, Asalna. Betul, you know? बेतूल बेतूल आयचं आणि हांव बोरीम शिरोडा शिरोडा. वाजें So how you manage it? This is like one main question to ask. Main and Lecture मिळान तू Main what we do, like, we ते हांगा मडगांव कॉलेज college शिकता. So हांव तेका like spot दिता. तूं म्हाका ह्या जाग्यार मेळ. जाग्यार मेळा come in. So he comes from Shiroda and I come from Asalna to do video then. And एका दिसा like आमी 2-3-4 video काढतात because it's not like तो सदा free असता तशें आसना न्ही. So we have to remove 2-3 videos. So now what do you do? सो आतां हांव एका कॉम्सोबरा वयतालो कंपनीन 2-3 कंपनी हें केल्या बट म्हाका ते मॅनेज करपाक जाय आसलें बिकॉज नायट शिफ्टाक आसता तेन्ना सकाळी येवन व्हिडिओ काडपाक वयतालो सो तेका सांजचोय मातशें ते इजी उरता So but म्हणल्यार मेन प्रॉब्लेम तुमचो म्हाका दिसता तोच आसतलो लायक Yeah, ट्रॅव्हल करपा travel इतल्या करपा. पयसल्यान येवपा आनी परत मेळपा तुका म्हाका दिसता तुका चड पयस दोगांयकूय एकूच same इक्वल equal एकूच आसता. आसलें म्हणजे सारकें भितून ना तें मातशें आयलें ना But I'm like very grateful to have a friend like this because I don't think so कोण कोण येतलो येतलो, म्हणून हय. इतलो पयसच्यान व्हिडिओ काडपा ते म्हटलें झकमार म्हणटा आशिल्लें. बट आनी सेकंडली म्हणल्यार तो तुका ऑनलायन मेळोन तो तुजें आयकॉन म्हणल्यार अशें Online he met me in 11th standard, no? 11th standard, but तेज्या पयलीं खंय तरी फुटबॉल टोर्नामेंटान मेळ्ळो बट देन आय डिड नॉट न्यू हिम. तेन्ना मातशी फ्रेंडशीप जाल्ली आय गेस. देन आय जस्ट हाय हॅलो Instagram, then say hi hello जाल्ले, then slowly friendship वाडली. कोण येतलो म्हाका सांग ऑनलायन इतले करून तू बाबा यो व्हिडिओ काड ना जितले तेय तितले एफर्ट्स घालताले बट व्हॉट म्हणल्यार म्हणसो सुद्दां मरे हांव चेडे मरे डोंट पुट एफर्ट्स ना आय विल टेल यू ना थोडे घालताले Yeah, like few boys does रे, but most of them I feel की video काढपा because तेजे जे फ्रेंड्स असता पळय ते रोस्ट them like आमी कितें करता रे ते म्हाका आपण म्हणलें सकाळी फ्रेंडान फोन केलो म्हाका मडगांव या मरे बिचार विषय पासयला तशें कितें जेवण बीन म्हणलें या म्हणपा मुवी बी ना म्हणलें काम असं म्हटलं सद्दां कितें गेलें तूं आनी केन्ना फ्री आसता आमकां लागून म्हणजे या बरें म्हटलं संडे आयज म्हटलं इम्पॉर्टंट होता म्हणटा वचपाकूच जाय दिसता But to tell you, Bhupesh was not like this before. He was very arrogant person when I met him. आमकां तो हां Yeah, like that he was. So I guess why he is like coming to me like meaning कितें आसतो असा सर like आपयता तेन्ना येता because he knows that तो म्हाका लागून चेंज जाला म्हणून हांवें तेका सांगलेलें म्हणून अशें करया असो बेस करया प्लॅटफॉर्म करया That's why he's like that. अपार्ट फ्रॉम माझ्या लायफाचें आनी कितें म्हणटा अशें Extra. ब्रायट एक्स्ट्रा कितें म्हाका आसतलें म्हणून करपाक गावतले आसा न्हू चलता न्हू चलयता रावता देन तेणें म्हाका लायक समजयलो सांगलें इवन माय मॉम ऑल्सो सांगलें कितें हेका खूब हें आसा सो तेणें म्हाका चेंज Motivate केलो, बरें बरें सांगतालें म्हाका अशें हें करून ना की बाबा आयकना सोड बरें बरें सांगतालें बरें बरें सांगतालें So she is like your support system. Yes. Thank you so much. दोघांय तुमचो टाइम काडून Thank you so much that you called us. Because हांव इतले आमचे dates कितले change I know. जातात. But then finally आयज आमी मेळ्ळी like we had a good chat and yeah, thank you so much. Thank you. थँक्यू सगळ्यांक देव बरें दीस दिवं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर